नमस्कार येवकार गुवाहाटीत सुयश गावणे सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. ॲक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशीत मेर्शेच्या स्पेशल कोर्टान केली जेनिटोक बेल रिजेक्ट. 8 आरोपींक 31 ऑक्टोबर मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी. विजय मरीन सर्व्हिसेसाच्या टाकयेंत स्फोट जावन सोंपिल्ल्याचो आंकडो पावलो 3. वर्कशॉप सील करपाची ऑर्डर. एकल्याक अटक. गोंयभर मनयली धनतेरस. भांगर वा चांदी खरेदी करपाची परब. दिवाळीची तयारी सुरू. भांगर तेकले रेकॉर्ड 1.25 लाख. सर्गेस्त रवी नायकाच्या पुताक पोटवेंचणुकेत बिनविरोध वेंचून हाडूंक सगळ्या राजकीय पक्षांनी सहकार्य करचे. आमदार गोविंदाचो उलो. जीएसटी उत्सवाचो अर्थव्यवस्थेक बुस्टर. गाडयो इलेक्ट्रॉनिक्साच्या सेलांत 25 ते 35% वाढ. FMCG, वखदां, डेअरी प्रॉडक्ट, गाडयो 6.5 ते 11% सवाय. बायणे वर्सभर लोकांचे उदका खातीर हाल. राती उसरां उदक येता, सकाळी संक वता. दिवाळे उपरांत प्रस्नाची कायमची तड लावपाचे PWDचे उतर. ॲक्टिव्हिस्ट रामाच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशींत मेर्शे स्पेशल कोर्टान जेनिटोक बेल रिजेक्ट केला. 8 आरोपींची ज्युडिशियल कस्टडी 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. जेनिटो आनी रामा मदीं कसलीच दुस्मानकाय ना म्हूण जेनिटोच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. सरकारी वकील म्हणटा रामाच्या सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान जेनिटो फुर्योज आशिल्लो. After hours of arguments over the bail application of Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case, the special court at Mercedes has finally rejected the bail plea of Genito Cardozo. It was contention of Genito Cardozo advocate that he has not been directly named by the victim Rama Kankonkar in this case, nor he has raised any suspicion about Genito's role, and police has arrested Genito Cardozo merely on the basis of the confessional statement by the co-accused in this matter, which is not admissible before the court. Opposing the bail plea of Genito Cardozo, the prosecution contended that the investigation is in preliminary stage, and if Genito is granted bail at this stage, he can tamper with the evidences and he can threaten the victim's family or any witness in this case. The prosecution further contended that Genito has deleted his WhatsApp account, which clearly indicates that he is involved in the case, and with intention to destroy the evidence, he has deleted his WhatsApp account. The court has allowed Rama Kankonkar to intervene in this bail application. His advocate contended that Genito has a long history of violence and he has been involved in 9 cases, out of which he has been convicted in Sridhao case, in which 2 persons were killed. And recently the High Court has also upheld the trial court's verdict convicting Genito Cardozo in this case. Applying to the contention of Rama Kankonkar, Genito's advocate contended that SLP has been filed before the Supreme Court challenging the High Court's order in Sridhao case. But court seems that though the detailed order is yet to come, but it seems that court is convinced that it is not right stage to grant Genito Cardozo bail. Hence, the bail application of Genito Cardozo has been dismissed. With Sahil Mandrekar, Mukesh Kumar for Prudent. लोटले विजय मरीन सर्व्हिसेसाच्या वर्कशॉपांत स्फोट जावन आगताक 2 कामगार सोंपिल्ले. 5 जखमी जाल्ले. तातूंतले आनीक एकल्याक मरण. ह्या प्रकरणात सुरक्षा अधिकारी राजू बोरा म्हणटा ताका मायणा कुर्तरी पोलिसांनी अटक केल्या. तशेंच कलेक्टरान वर्कशॉप सील करूंक सांगलां. मंगळारा घडणुकेचो पुराय रिपोर्ट मागला. 25 हुआ था तो हम बोले 5-25 हो गया है
यहाँ से चलने उलने में 5:30 बज जाएगा, तो हाथ पैर सब से चलते थे। तो फिर वही जहाँ पे ऐसा कांड हुआ वहीं पे हम भी छाया में खड़े थे। तो वो क्रेन वाला आ गया, जब वो आया तो हम कहा कि वैसे ऐसे कर रहा है, हो सकता है वो नीचे करे, फट से जाके किसी को भी लग सकता है। बस वहाँ से मैं जैसे ही बोल के इस साइड में, इधर से हम चढ़े थे इस साइड के लिए, जैसे निकले इतना तेज इधर से आवाज़ आया ना, यही कान मेरा इस साइड था, बाएं साइड इतना विचित्र, उठा के फेंक दिया। ये सब गिर गए आप, गिर गए आवाज़ से? हाँ, ये कुछ चिंगारी का है। हाँ, आपका यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो ज़्यादा दिक्कत हमको यही वाला हैंड भी। लेकिन अभी क्या हो, आवाज़ हो गया, हट गया वो। हाँ, उसके बाद सब भागने लगे, चिल्लाने लगे। मैं उधर से डायरेक्ट भागते भागते आए, जो बड़ा वाला गेट है, गेट के इस पार रोड भी चालू वाला, मैं आके उधर ही गिर गया। फिर गिरने के बाद मैं यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं। हाँ, तब तक मालूम नहीं आपको क्या हुआ है कुछ नहीं? और कितने लोग थे वो नए आए थे पहली बार? हमारे हिसाब से वो 2 लोग जो गुजर गए इस इंसिडेंट में, उनका नाम पता है आपको? उनको पहचानते नहीं थे आप? कल मेरे साथ ये लोग पहिली बार आहे. कालच विजय मरीन हातून एक ब्लास्ट जाल्लो. अशें कळूंक येता, मिन्स कलेक्टरान जे डिक्लेअर केला ब्लास्ट तो फायर उजो जाल्लो, पूण आमी आतां एका विक्टिमाक मेळून आयल्यात जो हॉस्पिटलान सद्या एडमीट आसा आनी ताका मायनर इंजरीज आसात. जो सुरेंद्र जावन आसा ताचें नांव. ताणें सांगला जो ब्लास्ट काल जाल्लो आपूण थंय त्या ब्लास्टाच्या प्लेसी कडल्यान एक 5 ते 6 मिटर पयस काम निवळ करपाचें काम करतालो आनी तो ब्लास्ट येदो व्हडलो जाल्लो, आपूण थंयच शेवटून पडलो आनी तेच्या एका कानाकय आनी हाताक डिस्लोकेट जाला तेचो हात. SCERTन सेट केल्ले तिसरेचे गणित आनी परिसर पेपर खंय सिलेबसा भायले. काणकोणा कांय स्कुलांत विद्यार्थ्यांची कागाळ. पालकांनी काणकोणा ADIक निवेदन दिलां. आमी हो इश्यू सिरियस घेतले, कांय कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटा, फुडें असले गजालींचेर लक्ष दितले म्हूण SCERTची डायरेक्टर मेघना शेटगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयली. एक्झाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा, त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता. मॅक्सिमम म्हणजे आमकां जे संपर्कान आयले त्या खुबशा टिचरां कडेन उलोवपाचें हें केल्लें आनी टिचरांचोय खुबशा हें तसोच आसा की पेपर जो आसा तो मॉडल पेपराच्या खूब भायर आसा. सब्जेक्टाचे विशय अशेंच जाला, पण गणित पेपर असो आसा की तो टोटल वेगळोच आशिल्लो. ताचेर आनी कितें करपाक जाय जाल्यार आमी विचार करता. आनीक टिचरांक तातूंत तांची कॉम्पिटन्सी वाडोवपाक किंवा तांचे जर मदीं कितें गॅप आसा कशें आसचें शिकोवपाचें आनी कितें तेंय आमी चॅक करतली. सो हाचेर आमचे आतां कमिटी जेन्ना बसतली ताचेर खूब चर्चा जातली बी की फुडलो स्टेप आमचो कितें आसता तो. आणि मॅडम खंय येवंक नाय काणकोण सोडून आनी खंयच्यान तुमकां अशी आयिल्ली कागाळ बी? ना ना, पण थोड्यांनी आमकां उलट फोन करून किंवा मेसेज करून सुद्दां अशें सांगलें आसा की कॉम्पिटन्सी बेस्ड आशिल्लो पेपर. थोडे कडेन दिसल्या की डिफिकल्टी लेवल चड आसा. कितें आसा, पेपर सेट करतना सगळ्या भुरग्यांचो काय एकूच लेवलचो हें आसना. ते कडेन आमकां ती तसो फीडबॅक आयलोय बी की डिफिकल्ट आशिल्लो. हाची काळजी आमी घेतली. ताजो तसो व्हडलो काय हें जावचो ना, त्रास जावचो ना फुडें ताजेर. आनी परत आतां हो विशय डिस्कशनाकय येतलो की आनी आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय. जर खंय गॅप आसा टिचींग लर्निंगान, जर की ती पद्दत जर सारके हाणे जर पावली ना आमच्या सगळ्या टिचरां कडेन किंवा सगळे टिचर ते ओडूंक शकना, जाल्यार ताजेरूय कितें करपाक जाय तेंय आमी त्याची एक फुडें स्टेप्स घेतली. कोण म्हणटाले की ते परत एग्जाम असो बी विशयच जावचो ना, कारण परत असेसमेंट टिचरांच्याच हातान आसा. नो डिटेन्शन पॉलिसी आसा, ताजेर व्हडलो काय हे ना. परत आतां थर्डाक खरें म्हणल्यार मार्क्स पद्दतूच ना, मार्क्साची पद्दत ना. दे वील जस्ट डिटरमाइन द लेवल. म्हणजे आतां भुरगो बेजीक लेवलाचेर आसा, प्रोफिशियन्सी लेवलाचेर आसा, काय एक्सपर्ट जाल्लो आसा, ह्या हाचेर तांची लेवलाचेर ग्रेडिंग जातले. सो ABCD बी न्ही, ताका आनी वेगळी हें आसा. जी आमची असेसमेंट पद्दत आसा ती कम्प्लिटली डिफरंट आसा आतां NEP. थंय मार्क्साचेर जजमेंट जायना भुरग्याची किंवा ABCD तशेंय ग्रेडिंग जायना. सो बेजीक, प्रोफिशियंट आनी अशे ताजे 4 स्टेप्स आसात. म्हाका एक्झॅक्टली टर्मिनॉलॉजी याद ना. विधानसभेचो हो कार्यकाळ पुराय करूंक रवी नायकाचो पूत रितेश वा रॉयाक फोंडे मतदारसंघांतल्यान बिनविरोध वेंचून हाडूंक सगळ्या राजकीय पक्षांनी खंय सहकार्य करचें.
प्रियोरचो आमदार गोविंदाचो उलो. शेतकी मंत्री फोंडेचो आमदार रवी भायर पडिल्ल्यान फोंड्या पोट वेंचणूक जावपाची आसा. टर्म कंप्लीट करपा खातीर रवी बाब नाईक अर्थात आमचे सगळ्यांचे पात्रांव, म्हजे राजकीय गुरू, तांकां त्यांची लिगसी मुखार व्हरपा खातीर त्यांच्या कुटुंबियांतले 2 भुरग्यां पैकी एक भुरग्याक मुखार तेंच्यांनी आमदार म्हणून निवडून हाडप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. कारण हो मनीस जो आशिल्लो पळय न्ही तो फक्त फोंड्या पुरतो मर्यादीत ना. हो मनीस म्हज्या अंत्रूज महाला पुरतो मर्यादीत नाशिल्लो. तेज्यो सिमो असंख्य गोंयाच्या सरहद जी आसा तातूंत भितर आसा. आनी तो फक्त भंडारी समाजाचो फुडारी न्ही. आमी एक वेगळें चित्रीकरण केल्लें आसा आनी खास करून हें बहुजन समाजूच करता. त्या बहुजन समाजाक म्हाका कितलो विचार आसता म्हाका खबर ना. कारण तेजें नेतृत्व जें आसा तें सगळ्या गोंयकारांनी स्विकारलेलें आसा. अशें आमच्या पात्रांवाक दिसतालें. म्हजे कडेन तो खुबश्या वेळाचेर बसता आसतना खुबशे चर्चे करतालो. काही गोष्टी हांव ताका एनालिसीस करून सांगतालो आनी म्हणूनच त्यो हांव भायर लोकांक सांगपाक शकना कांय न्ही. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की एक संदी रितेशाक मेळपाक जाय आनी ती मेळून दिवपा खातीर म्हजो हर तरेचो प्रयत्न आसतलो. काँग्रेस वाडोवपा खातीर सुद्दां रवी बाब नायकाचो तितलोच मोलाचो वांटो आसा हें आमी विसरपाक जायना. आनी आमी फक्त 1.5 वर्सां पुरतें राजकारण न करता आसतना फुडें खूब काही गोष्टी घडपाच्यो आसा. आनी म्हणूनच एक टर्म कंप्लीट हो जो 2027 पर्यंत टर्म जो आसा त्या खातीर सगळ्या म्हजे कडेन जर शक्य जर आसत जाल्यार हांव ह्या सगळ्या पक्षां कडेन म्हाका दिसता हांवें ऑलरेडी आव्हान केल्लें आसा की विचार करचो आनी ते संदी तेजी एक लेगसी मुखार व्हरपा खातीर तुमी दिवची. कारण रवी बाब नायक हे बहुजन समाजाचे कैवारी जावन आसात, फुडारी जावन आसात, चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज जावन आशिल्ले आनी जेंकां खरोखरूच कोण तरी आधाराची गरज आशिल्ले ते आधाराचे वड जावन सावळी देणारे जर कोण जर आसा जाल्यार रवी नायक. जीएसटी उत्सवाचो अर्थव्यवस्थेक बुस्टर. गाडयो इलेक्ट्रॉनिक्साच्या सेलांत 25 ते 35% वाड. FMCG, वखदां, डेअरी प्रॉडक्ट, गाडयो 6.5 ते 11% सवाय. स्वदेशी वापरून स्वदेशी जावचे म्हणून मोदी सरकाराचो उलो. जीएसटी 2.0 12 आणि 28% स्लॅब रद्द केल्यात. अर्थमंत्री सीतारमण, कॉमर्स ट्रेड मंत्री गोयल, IT मंत्री वैष्णवान रिपोर्ट दिलो. जीएसटी बचत 25 ते 35% सेलांत वाड. जीएसटीच्या डबल धमाकाचो गिरायकांक लाव. सप्टेंबरांत गाडयो इलेक्ट्रॉनिक्साच्या सेलांत 25 ते 35% वाड. FMCG, वखदां, डेअरी प्रॉडक्ट सवाय. मोबाईल, फार्मिंग प्रॉडक्टाच्या सेलाकूय बूस्ट. 18% ते 28% जीएसटी स्लॅब देंवयल्ल्यान 90% वस्तू फक्त 5% आणि 18% स्लॅबांत. प्रोडक्ट आणि सर्विसांच्यो रेटी 6.5 ते 11% कमी. फायनान्स मंत्री म्हणटा सरकार 54 आयटमांचेर बारीकसाणी नदर दवरता. स्वदेशी जायात, स्वदेशी घेयात सरकाराची मोख. वाणिज्य मंत्री म्हणटा जीएसटी पासून 2.5 लाखांची बचत. इन्व्हेस्टमेंटांनी वाढ. जीएसटीची येणावळ 2 लाख कोटी मेरेन स्थिर. अर्थमंत्र्याची माहिती. म्हारगाय नियंत्रणान हाडपाची सरकाराची मोख. बायण्या फाटलें वर्सभर जालें उदकाच्यो कटकटी. कागाळी करून लोक विटलो. PWD काना मनार घेना. मध्यान राती 3 खंय उदक येता, सकाळीं 6 वता. लोकांच्या कागाळी उपरांत नगरसेवकान PWDच्या अधिकाऱ्यांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. दिवाळे पुरती खंय तात्पुरती वेवस्था. उपरांत नवी लायन घालून प्रस्नाची तड लावपाचें PWDचें उतर. जावपाक लागला उदकाचे वर्सां जालीं हांगा कंप्लेंट दिवन सुद्दां इल्लो प्रॉब्लेम सॉल्व करना. येतात पळयतात वतात. ताणें केला म्हणटा हाणें केला म्हणटा पण प्रॉब्लेम कांयच जायना. रात्री 3-3, 3.5 घंटा आमी जागरण करतात आनी हेल्थ इश्यू आसाच जागरणाक लागून. कितले दीस जाले उदक तुमकां त्रास जाता हे आतां जाले वर्सां वयर जाले 4 फावटी कंप्लेंट जाली पण प्रॉब्लेम कांयच सॉल्व जायना. आमकां दिसाक 2 ते 3 वरां येता कितकित करपाचें आनी उदक गेल्या नंतर आमकां कांयच ऑल्टरनेट ना. गप्प घरांत बसपाचें. पूण येता व्हडल्या प्रेशरान येता काय? प्रेशर कमी आसता. पूण 3 मागीर येता. हां 3 मागीर तेन्ना उपरांत येता. सकाळीं 6 वयता.
दुसऱ्या सायडीच्यान पायपलायन आसा पळय ते आनी इंटरकनेक्शन करून तें कनेक्ट करून हांव हें करता इम्प्रुवमेंट करपाक ट्राय करता. 20 तडा तुम्ही काम चालू करता काम स्टार्ट करतले. आता ते पायपलायन आतां एक ते सायडीच्यान एक लायन आसा ती लायन हाडून हे लायनीक इंटरकनेक्शन मारता. आतां तेंचो इम्प्रुवमेंट जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तांचो इशू थोडे तरी रिजॉल्व जातलो फूल सॉल्व जातलो पूर्णपणे. दिवाळी आसा सो तेज्या खातीर मातशें जास्त एक्स्ट्रा 1 वर 2 वर तांकां उदक सोड म्हणटा कितें कारण आसा तेज्या उदक घेवनाका म्हणटा. सो तेंच्यांनी सांगलां आतां सद्या मातशें ते दुसरे साफी मस्जिदा कडले पायपलायन आसा ताका जॉयन करून प्रेशर ते टायमिंगा खातीर परमनंट म्हणटा तो दुसरे पायपलायन घालता म्हणून कनेक्शन दिता म्हणून सांगला. सो हांव पळयता की हेज्या फुडें अशें प्रॉब्लम लोकांक जावचे ना, फेस जावचे ना लोकांक, कित्याक उदीक म्हणटा तें मेन जाय आनी आमचे तोंडाचेर दिवाळी बीन पावला. सो इनकन्विनियन्स जावंक जायना म्हणून मुद्दाम हांव हांगा येयल्लेलें घेवन तांकां सो प्रॉब्लम सॉल्व करता. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. पारशा कोरगांव रस्त्याची चाळण, गाडयो चलप सोड, चलपाक सुद्दां नाका शेवट. चवथ जाली, दिवाळी आयली, मात रस्त्याचे दशेचेर कोण लक्ष घालिना. थळावे विटल्यात. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून पारसेकारांची ह्या रस्त्यांतल्यान सुटका करची म्हणून लोक मागता. रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो. आयज गाडयेचे सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता. लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें. हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेणें काम केलें तेचे एप्रिशिएट जाता, बरें दिसतलें. हां तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू. मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमते हरमला. ते हळणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक. आमचें तें भुमिका मंदिर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉट मिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून. आसलोलोय रस्तो पाड जालो, वाट लागल्या सारकी. गाडयो खंयच्यो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता. गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें. चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची. पारशें जर सामकीच चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना. अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा. गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा. अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा. आनी हो पारशात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा. हे फोंडकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पारशासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव तर काय तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा. सीएमान हितून लक्ष घालपाचो. मुरगांव गट काँग्रेस समितीन वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या. लोकांचो खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोकांनी वोट चोरी आड जागरूक रावचे म्हूण गट काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षाचो लोकांक उलो.
आयज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा आनी एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आनी हेजेर आमी सगळ्या लोकांक सावध करता की बाबा तुमचे वोट तुमी सारके चॅक करचे आपले VLA कडेन वचून आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हाऊस नंबर नासता तेका वोट डबल जातात म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केल्लेले आहा तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चल्लेली आहा. वोट चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधीन सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जाता वोटांचे लोकांची नांवां कशी डिलीट आसता जिते मनीस आसा ताका मेल्ले दाखयता मेल्ल्याक जिते दाखयता आनी ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आनी महाराष्ट्रान आनी असेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टींग केलें ज्या लोकांची नांवां ती एडिशनल एड करून तेंच्यांनी असेंब्ली सीटमेंट तेंची वोट चोरी करून तेंची असेंब्लीन ते सीट जिखून आयले तेचेर राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू तेणी कंप्लेंट तरी इसीक केल्ली पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करून थोडे टायम काडून तेणी फायंड आवट केलें की महाराष्ट्राने बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली आनी तेणी फायंड आवट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक धाकट्याच्या घरान इवन सिंगल रुमान 400 नांवां 200 नांवां तेचेर तेणी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान तेचेर तेंच्यांनी प्रचार चालू आनी ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता. सुण्याची पुजा करून हळडोणचे एंजल फॉर एनिमल्स NGOन कुकुर तिहार मनयलो. दर वर्सा ही परब नेपाळांत दिवाळी दिसा मनयतात. FA संस्था रस्त्यावेल्या सुण्या माजरांचो सांबाळ करता. भारतांत आमी गोरवांचो पाडवो मनयतात. त्या वेळार आमी गोरवाची पुजा करतात, तांकां फुलां घालतात, तांकां तिकली लायतात आनी तांकां रिस्पेक्ट दितात. अशेंच एक युनीक अशें फेस्टिवल म्हणल्यार कुकुर तिहार. आल्दोना हांगा AFA हे एंजल्स फॉर एनिमल्स हो NGO आसा. दोगा जाणां भयणी सेजल आनी श्रद्धा हो NGO चलयतात. So Kukur Tihar is celebrated in Nepal. Kukur is a dog. Tihar is a festival. वहाँ पे they worship the dog, and it is part of the Diwali tradition where they say that the dog is the protector of your life because he pleases the Lord Yama, and so when you pray to the kukur, he will pray to Yama to protect you. So they are your guardians. So today is the day we celebrate that guardianship and thank them for protecting us by worshipping them and putting tilak and putting garland. We have about 100 animals and we are doing all kinds of rescues from accident cases to abuse cases to TVTs to, I mean, everything. We have our own in-house OT, so we are able to do most of the special surgeries in-house. And that dog from Aldona which got the gunshot wound, air gun wound, that dog is also with you all. Yeah, but we have a lot of support from individual donors as well as CSR corporate. It's a big task on hand, but we are doing the best that we can. This is our 3rd year of celebrating Kukur Tihar. We started about 7 years back, but we registered the trust 5 years back. So officially we are 5 years old. We are the youngest trust in Goa. The sense of this festival, जो महत्व है, ये है कि हमको भगवान हर चीज़ में देखना है, हर जानवर में देखना है, and that is the reason that this festival is such an important day for angels, for animals. Everybody is God's creature, so this is our way of doing seva. A lovely place, beautifully organized, professionally run, and I would encourage schools and organizations to bring children and people here and develop love for animals. हे सगळे काम केला तेंच्यांनी. How much effort goes in, कितले साफ दवरपाक. It's a commendable job. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. गोंयांत धनतेरस लोकांनी मोठे उमेदीन मनयली. ह्या दिसा लोक भांगर वा चांदी घेतातच. सध्या भांगर रेकॉर्ड 1.25 लाखाक तेंकलां. हो दीस कितेंय म्हत्वाची वस्तू घेवंक शुभ मानतात. आयतारा नरकासूर, सोमारा दिवाळी, मंगळारा लक्ष्मी पूजन. आजपासून
दिवाळीचो पवित्र पर्व सुरू झालेलो आसा. त्या दिसा वैद्य धन्वंतरीचो जन्म झालेलो आसा. ह्या दिसा भांगर, चांदी, भांडी असे सगळे घेऊन नवीन दिसाची सुद्धा सुरुवात केली वयता. पवित्र दिवसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक बरे आरोग्य, धन, सुख, शांती, समाधान हीच माझी मनोकामना. आयज धनतेरस, आयच्यान दिवाळीक सुरवात. आयज धनतेरस हो शुभ मानलो वयता आनी ह्या दिसा लोक भांगर घेतात, तशेंच मागीर चांदी घेतात, तशीच मागीर नवीन वस्तू घेतात. हेच प्रमाणे आयज पुराय गोंयांत आमी पळयलें की लोकांची गर्दी आशिल्ली भांगर घेवपा खातीर, तशेंच मागीर चांदी घेवपा खातीर, तशेंच मागीर आयदनां घेवपा खातीर. आयज धनतेरस आनी रोखडेच मागीर दिवाळी येतली आनी मागीर आसलें तें लक्ष्मी पुजन. धनतेरसा दिसा जी वस्तू घेवप आसता त्यो घेवप शुभ मानले वयता. सगळ्यांक शुभ दिन अशें म्हणटात. त्या दिसा भांगर घेवप और चांदी घेवप और कसली नवी वस्तू घेवप आसता त्यो त्या दिसा घेवप शुभ मानले वयता. मेर्शेची लक्ष्मी गुरदास पिंगे फाटली 50 वर्सां नरकासुराची रुपडी करता. आकाश दिव्या वरवीं धंदो सुरू केल्लो. तिची घरचीं तिका आदार करतात. घरांतच ही परंपरा फुडें व्हरतात. लक्ष्मी सांगता, रुपडी करपाक मातयेचो साचो जाल्यार आकाश दिव्याक लाकडाचो साचो वापरतात. रुपटी करता. रुपटी केल्यार आमकां 50 वर्सां जालीं. त्यान पयलीं आकाशदिवे पयलीं करतालीं. म्हाजो हजबंड करतालो आकाशदिवे पयलीं. ताज्या उपरांत मागीर अशें म्हणजे भुरगे अशें नरकासूर करता, सोदता. मागीर आमी ही रुपटी करूंक तयार केली घरा. पयलीं आमी म्होवाळे घातले, ताजेर म्होवाळे काडले आनी अशें पेंट केली. पेंट करून आमी बाजाराक व्हेली. त्या उपरांत आमी मागीर धाकटी व्हडली अशी प्रत्येक नमुन्याची केली. धाकट्या भुरग्यांची, मागीर व्हडल्यांच्यो पयलीं ऑर्डरी येताल्यो. आतां व्हडल्या भुरग्यांची ऑर्डरी ना, म्हणजे स्वता तेच करता. मातयेचो साचो करता. हय, आमकां 7-8 करचे पडटा. प्रत्येकाचे एक नमुन्याचो करचो पडटा. धाकटो, व्हडलो, मिडियम असो. आतां 3 म्हयने जाले. पावस पडटा, भायर घालता भितर हाडटा. मातयेचो साचो घातलो की मातयेच्या साच्यार मागीर ते पेपर लावन आमी तो साचो भरता. साचो भरलो काय तो सुकोवंक दवरता आनी सुकोवंक दवरलो काय तो काडटा. तो काडल्या उपरांत परतो सुकत दवरता आमी वताक. काडल्या उपरांत सुकत दवरता. एकदां सुकत दवरलो असो 2-3 फावटी सुकयता. जालो सुकलो म्हणटकीर मागीर ताज्या उपरांत पेंटाक 200 सुमार करता. 150-200 सगळे मेळून. हे थोडे 50, ते थोडे अशे. प्रत्येक सायजी जाय न्ही. आकाशकंदील साचो हाडटा फ्रेम करून घेता मेस्ता कडल्यान आनी ती मागीर हाडटा. हाडून आमी पेपर आमी रंगोवपाचें काम सगळें आमचें. मागीर साचे करून हाडटा विकते. आमी फक्त हे हाजेत पत्र्याचे, लोखण्याचे पत्र्याचे पळय हें आसता पट्टी, ताजेच करता आनी तेच करता. आतां हाजें मेळना. पळयलें आमी विचारून, म्हणल्यार लाकडाचे कोण करून दिना. पयलीं दिताले आमी. केल्या पयलीं लाकडाचे. आतां दिना. लाकडाचे मेळना कोण्याचे ते. म्हण आमी हेच हाज्यो पट्ट्यांचे करता. सून आसा, चलो आसा आनी अशें कोणाकूय आफयता मागीर आमी हे म्होवाळी करपाक. चवथ सोंपली की रुपड्यांचे पेंटिंग स्टार्ट जाता म्हूण पेंटर अशोक मांद्रेकार उलयलो. हांव फक्त पेंटिंग करता. ना खूब वर्सां जालीं म्हाका. 30 वर्सां जालीं. 8 दीस दिवाळेक 8 दिसा म्हणजे आमकां पयलीं रेडी करून दवरूंक जाय सगळी ती. सारको चवथ जाली न्हू, गणपती पायले न्हू काय मागीर पेंटिंग सुरू करता. 8 कलर थंय जाय पडटा. पयलीं 1 कलर मारलो, परत शेडींग मारली, परत शेडींग 2 मारचे पडटा. पिंक, ग्रीन, परत व्हायट मारचो पडटा, परत व्हडल्या मोठे आहले काय मागीर ब्लॅक मारचो पडटा. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्लेयर, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.